हांव रंगनाथ गावडे, हांव ह्या कोपराडार रावतां. तसोच हांगाच्यान एक हो रोड कोपराडार पास जाल्लो आसा. थंय हांगा एक ब्रिज आहा. त्या ब्रिजाक कमीत कमी 3 म्हयने जाले हो बुराक पडलेलो आसा, होल पडलेलो आसा आणि पोंच्यान कंप्लीट सगळी माती तेजी सगळी व्हांवून गेल्ली आसा. आमच्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी लोकल्सांनी ह्या सगळ्याचे सायनी घेवन आमी PW रोडसान आमी तांकां लेटर दिल्लें आसा, पंचायतीकूय लेटर दिल्लें आसा. अजून पर्यंत हेजेर कांयच एक्शन जावना. आमकां कितें जाय, कित्याक बेगीचे बेगीन, कित्याक आतां पावस पडटलो, पावसान हांगा उदक भरतलें, उदक भरले उपरांत हांगा ज्यो गाडयो पळय ह्या रस्त्यान वयता त्या रस्त्यान वयतना तांकां कांयच कळचें ना. आनी अंदुळकी आमी आतां जाणा जाल्ले आमी सायडीच्यान वयतात आनी जो मनीस तो अंदुळकी हांगा हे सायडीच्यान तर येत आनी तो हे सामके शुअर साहेब बुराकान वयतलो आनी सारके 3 मीटर खोल डीप आहा ते 3 मीटर. आमी आमच्या सगळ्या भुरग्यांनी मेळोन आमी हांगा येवन पळोवन ताका एक दांडो हाडलो, दांडो घालून आमी सगळ्या पळयले. तर सारको 3 मिटराचो एक दांडो सगळो फूल कंप्लीट ब्रिजा पोंदा वयता. कंप्लेन केन्ना केल्ली? कंप्लेन कमीत कमी आता एक 15-20 दीस जातले. अजून काय रिप्लाय येवना? रिप्लाय काय येवना. इन्स्पेक्शन बीन काय जावना? इन्स्पेक्शन बी काय जावना आनी आमकां काय कॉलूय बी येवना. कित्याक आमी सगळ्यांचे नंबर दिल्ले आसा. कित्याक आमचे सायनी मारून कितें कमीत कमी आमी 60-70 लोकांचे सायनी मारून आमी रोडसान दिल्ले आसा. तशेंच आमी आमचे पंचायतीकूय दिल्ले आसा. पंचायतीकूय म्हणजे इन्फॉर्म केल्लें आसा आमी हेच्या पयलीं. आनी सरपंच सुद्दां पळोवन गेल्लो आसा हांगा. बरें. सरपंच पळोवन गेलो. कित्याक आमकां जाता तितले बेगीन कितें हेजेर कितें तरी उपाय काडपाक जाय. ना जाल्यार फाल्यां सकाळीं हांगा कोणी तरी मरतलो आनी तेन्ना मागीर तुमचे सगळ्यांचे दोळे उक्ते जातले. ओके, होच म्हणटा न्ही? हय.